सागरमाला अंतर्गत येवपा आशिल्ल्या 9 जेटींविशीं पोर्ट खातें, कोस्टल पुलीस, येणावळ खात्याची मुख्यमंत्र्याबरोबर बुधवारा बसका जाली. मंत्री मायकलूय आशिल्लो. त्यो जेटी खंय फक्त लोकांक यो वच करूंक. There are certain apprehensions in the minds of the public that these jetties will be used for coal handling or something like that. आधी कोणे ते वयर काढलेले इश्यूज ऑपोजिशन. लोकांनी पहिले समजून घेवपाक जाय की आल्दोना कोल येवंक शकना म्हणून, उंबरपाक कोल येवंक शकना, और शापोरा न्हंयेन कोल येवंक शकना. These are meant purely for passengers. So whoever wants it in writing from our office, I can give it. That coal cannot come over there. It is only going to be passenger jetty, which was there earlier in Portuguese era. पर्यावरण दाखल्याक 9 जाग्यांचेर सुनावण्यो घेवचे परस उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंय अशे 2 सुनावण्यो घेवपाचो विचार चल्ला. पक्की जेटी बांदूंक मेळना थंय फ्लोटिंग जेटी येतली. ती 9 पब्लीक हियरिंग्स जी जावपाक जाय वेरियस प्लेसीस ती करपाची गरज ना. नॉर्थ म्हणून एक करूंक जाता. जितक्यो जेटी आमी नॉर्थाक घालता ती नॉर्थाची एकूच करूंक जाता. कॅन बी हेल्ड इन इन्स्टिट्यूट मिनिजीस ब्रागांजा हॉल ऑफ म्हापसा ओ वेरेवर द कलेक्टर डिसायड्स. आनी सावथाची एक करूंक जाता. म्हणटा थोडे स्वातेर आमकां परमनंट जेटी बांदच्यो पडटल्यो, थोडे स्वातेर जिंगा परमनंट जायना थिंगा आमी फ्लोटींग बांदतले. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.